Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Best online learning experience only at Stella Online Courses. Call us now. गोंय सरकारान म्हादेच्या उदकाची गरज कशी आसा ते कोर्टाक दाखोवन दिवंक जाय म्हूण काँग्रेसीचो ज्येश्ठ फुडारी म्हणटा. हे पाणी आणि अडवता कामा नये किंवा आपल्याला जी गरज आहे त्याप्रमाणे आपण लोवार मंडळाकडे जे वॉटर डिस्प्यूट ट्रायब्युनल आहे त्याच्याकडे घेऊन जाऊन आपली तक्रार मांडली पाहिजे आणि जे काय सविस्तर आपल्याला पाण्याचा विनियोग करायचा आहे ते त्यांना दाखवून आपण ते सध्या जे त्यांनी एकतर्फी न्याय करायला बघितलेला आहे तो थांबवला पाहिजे. म्हादय अर्दी वेली. मोगो म्हणटा दूध सागराकडेन येवपी उरिल्ली अर्दी तरी साल्वार करूंक मेळटा जाल्यार पळयात. अर्दी म्हादय आमच्या हातांतल्यान गेल्ली आसा. एकूच आतां एक सुचोवणी करता की ह्या विशयाचेर उलयता आसतना की जाता आसत जाल्यार जो आमचो त्यांची जी फाटो एक केसर लोकांच्यान आनी अनमोडेच्यान येवन आमच्या दुधसागर नदीक मेळटा आनी दुसऱ्या आनी खंयच्यान जर दुधसागर नदीक मेळटा आसत तो तांणी बंद करचो न्हय हें पळोवपाची आवश्यकता आसा. आनी तितलें सुद्दां जर केलें आसत एट दीस स्टेज जाल्यार म्हाका दिसता सावथ गोव्याचे काही तालुके आमचे आसात ते उदका पासून वंचीत उरचे ना. आनी आमची ती नदी आसा रगाडा नदी आसूं किंवा आमची ओपा खांडेपार नदी आसूं ही नदी आटची ना हें तरी आतां पळोवपाची आवश्यकता आसा. कारण म्हादयची अर्दी नदी जवळ जवळ मलप्रभांत तांणी सोडिल्ल्यान जमा आसा. मंत्री मायकल हे आदींच कर्नाटकाचे कणकुंबेचें बांदकाम मोडचें म्हूण मागतालो. तोच उपाय खंय सारको. आयच्या दिसाक म्हादय म्हणटा ती ऑलरेडी डायवर्ट जाल्ली आहा आनी म्हादय डायवर्ट जाला ताचो आमच्या सैमाचेर आमच्या एनवायरमेंटाचेर इफेक्ट ह्याच वर्सा दिसतलो. हो दिसचे पयलीं सरकारान जाता ते बेगीन मायकल लोबो जें सांगता पळय की इन्फ्रास्ट्रक्चर जें कर्नाटकान केलां तें डिमॉलिश करपाक जाय म्हणून तें करूंक जाय. पयलेंदा मायकल लोबोन क्लियर कट उलयल्लें आहा आनी हांव ताचें अभिनंदन करता. हें कॉन्क्रीट स्टेप सरकारान घेवंक जाय की जी ती डायवर्ट करपाक जी तांणी सिवील वर्क्स केल्या ती डिमॉलिश करूंक जाय. हाजेर मुख्यमंत्र्यान उलोवचें नाजाल्यार इज जस्ट बिटींग अरावंड द बुश अँड कन्फ्युजींग द गोवन पब्लीक विथ लायज. सगळ्या गोंयकारांनी राजकीय पक्षांनी म्हादय खातीर एकठांय येवचें म्हूण आम आदमी पार्टीचो उलो. हे काम गव्हर्मेंटान हाडून ते लोकां फुडें मांडपा आसलें. सुप्रीम कोर्टान जेन्ना निवेदन सगळें गेल्लें कोर्ट केसीस आसल्यो तेन्ना करपा आसलें. तेन्ना कालच्या रिपोर्टान अशें दिसून येता की म्हादय आमच्या हातांतल्यान ऑलरेडी गेल्या. सगळे 3 डायवर्जन ताणें केल्या कॅनलाक सोडला बांदकाम चल्लां. हें पळोवन गव्हर्मेंटचें रिएक्शन हांव अपेक्षीत करता कितें आसतलें तें. तेन्ना आतां हो वेळ आसा राजकीय करपाचे बाजून न्हय पॉलिटिक्स करपाचें न्हय. गोंयकार सगळे एकठांय येवन ह्या सरकाराक जाप विचारपाची गरज आसा. बाबा तुमी केलें कितें म्हादय आमच्या हातांतल्यान गेली कित्याक. आमी मागता की सगळ्या गोंयकारांनी एकठांय येवचें. सगळ्या राजकीय पक्षांनी ह्या गजाली खातीर एकठांय येवपाची गरज आसा. तुम्ही कर्नाटकाक पळया ते म्हादयचेर प्रकल्प जावपा जाय म्हणून केन्नाच कसलेच राजकारण करना. उलट ते सगळे जाण एकठांय येता आनी केंद्र सरकाराचेर प्रेशर हाडटा. आमी तशेंच चेपण सगळ्यांनी मेळून केंद्र सरकाराचेर हाडपा जाय सरकाराचेर हाडपा जाय. सावंत सरकार अजून सुप्रीम कोर्टाकूच धरून आसा. मुख्यमंत्री विचारल्यार म्हणटा कितें ते खंय पत्रकार परिशदेंत सांगता. आमी काल विजीट केल्ले म्हादय ताजे मागीर परत जाल्यार एकदां घेता मरे हांव म्हादयचेर हांव सगळी प्रेस दिल्या मरे तुमकां. राजकीय पक्षांनी म्हादयचेर सर्वपक्षीय माची करून दिल्ली एकठांय आवाज काडपाची तयारी दाखयल्या. हातून कांयच दुमत आसूंक जायना की पॉलिटिकल पार्टी कशें आसता एक अस्तित्वाचो जेन्ना विशय आसता तेन्ना अस्तित्वाच्या विशयान देर कॅनॉट बी अ फायट देर कॅनॉट बी अ डिबेट. प्रत्येकान एकठांय येवन तो करूंक जाय. राजकीय आता सगळं झाले ते झाले. आता आम्ही सगळे एकजूट राहूया. हांव परत सांगता लेट सीएम कॉल अ ऑल पार्टी मिटींग. लेट्स गो टू द प्रायम मिनिस्टर. आमचो मुद्दे मांडुया. हे 2 एमपीचो प्रश्न न्हय हे 16 लाख गोंयकाराचो प्रश्न आसा. कारण प्रधानमंत्री कडेन वचा इरेस्पेक्टिव्ह ऑफ पॉलिटिकल पार्टी डेलिगेशन घेवन या थंय ताका सांगया की बाबा आमकां जर उदक ना आमी काबार जातले म्हणून. कारण आमचे वी आर नॉट ओनली
वॉटर आमचे टुरिझम स्टेट आसा फाल्यां आमकां सगळ्यांक उदक लागता हांगा तांकां खूब न्हंयो आसा आमकां उदकाचो सोर्स एकूच आसा. अशी अपेक्षा व्यक्त करता की गोव्यातले सगळे प्रमुख राजकीय पक्ष हे एका व्यासपीठार एकठांय येतले, एक प्लॅन ऑफ एक्शन सर्वमान्य असो प्लॅन ऑफ एक्शन तयार करचो आणि त्यानुसार सुप्रीम कोर्टातली केस चलता पळय ती चालू दवरची. कोणाचे पांय कोणे ओडचे, आरोप कोणे कोणाचेर करचे हे सगळे उपरांत जाय तेन्ना आमच्यान करूं येता, कारण फॅक्ट्स अँड फिगर्स स्टॅटिस्टिक्स सगळी आमच्या कडेन अवेलेबल आसा. काँग्रेस निश्चित भितर भाग घेतली, सगळ्या बरोबर दिल्लीक वतली. ह्या वेळार अशा प्रकारचो ठराव ह्या आधी आमच्या विधानसभेन पास जाल्लो आसा. ज्या वेळार मनोहर पर्रीकर मुख्यमंत्री आसा त्या वेळार फाटी सरपाचें ना किंवा म्हादय आमची सगळ्यांचीच आसा, सगळ्या गोंयकारांची आसा. आमी बरोबर रावतले आणि पंतप्रधानांक अक्षरशः ताका सळोकी पळो करपाचो प्रयत्न करतले ह्या विशयाचेर. तुम्ही जे काल कार्य केला, काल तुम्ही जे एक्सपोज केला, म्हाका दिसता डेफिनेटली टेक इट फॉरवर्ड. जी पावलां गोंय सरकार उचलपाक जाय ती उचलतले. आमकां राजकीय मळार आसूं, तांकां सगळ्यांक बरोबर घेवन वचपाचें आसूं, ज्युडिशरीच्या हातून आसूं ऑर कर्नाटकाक आनी खंयच्या मळाचेर झुंज दिवपाचें आसूं, सगळीं पावलां गोंय सरकार, भारतीय जनता पक्ष आनी दोतोर प्रमोद सावंत हो स्ट्रॉंग रावनच उखलतले ही हांव तुमकां गॅरंटी पयली दिता. आणि जे टायमार गरज पडटली तेन्ना ऑल पार्टीत न्ही सगळ्यांक घेवनूय आमी दिल्लीक वचपाक समर्थ आसा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.